बेतोड्या बायपासा कुशीक 14 डिसेंबराक तळावर रविदास गावडेची कूड मातयेत पुरयल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ली। रविदासाचे घरचे म्हणटात हो खूनच। ही हिट अँड रन केस जावपाक शकना। ही हिट अँड रन केस आशिल्ली जाल्यार रस्त्या कुशीक फोंडात कूड पुरवून ताचेर पुट्टो कोणे धापलो काय म्हण रविदासाच्या भावाचो प्रश्न। फोंडे पुलिसांनी हे प्रकरणाचो खोलायेन तपास करून आमकां न्याय दिवचो म्हण अविनाश गावडेची मागणी। म्हटल्यार म्हाका कितें दिसता तेका आतां कितें धक्को मारून उडयला तेन्ना गाडयेन एक्सिडेंट केला आनी ती जी असो मारलो तो खूबच मारलो आनी जे वेळार तेका मरण येयलें काय ना येयलें हें कळपा खातीर आमकां कांयच हेतू ना पण तेका मारून उडयलो तो डायरेक्ट तेका नेमान पुडलो भितर आनी वयल्यान तेची माती घातली आनी वयल्यान पुट्टे धापून दवरले तेन्ना हें आमकां जाल्यार योग्य दिसना की तेका खरो खंयचो न्याय कितें आसा पळय न्हय तो आमकां मेळून दिवचो। सांजचे बरें फुटेज बी पळयली आनी तेजे नंतर मागीर आमी खंयची एक तरी तो मातसो फुटेज दिसपाक लागलो तो चलोन बायपासान येता असो पण त्या अंदाजान आमी सोदपाक लागले। सोदता तेजे पयलीं एक बारीक ती सोऱ्याची एक बारीक कॉटर दिसलो तेजे नंतर मागीर तेका चप्पल दिसलें सायडीक आनी मागीर म्हाका तेंच्यांनी आपयलो सकयल्यान म्हणजे हांव दुसरी सायड गेल्लो ते सायडींतल्यान आपयतकीर मागीर हांवें म्हटलें तेंकां हे भितर कितें आसा जाल्यार पळोवपाक कितें आसा पळोवया मरे अशें म्हणून मागीर हांवें एक लाकडाची बडी घेतली आनी अशी वयर काडून पळयल्या नंतर तेजे म्हाका पयलें म्हणल्यार झांगडाची एक हें भाग दिसलो मागीर आमी पोलिसांक इन्फॉर्म केलें ताका काय पुट्टे घालूंकच ना आनी रिटर्न केस केली ती बी म्हाका ती मान्य अशी ना तेजी चवकशी सामकी बरी जावची की तेका खरोच मारला असो किंवा तेका आनी कितें केलां। बेतोड्या ते बायताखोल बायपास रस्त्या कुशीक कितलेशेच मालाचे ट्रक पार्क करून दवरतात ते सुवातेर नो पार्किंग बोर्ड लावचे म्हण सरपंच मागता। सगळी कॉपी आसा साऊथ गोवा कलेक्टराची कितें म्हणून काडलेली आमी गोश्टू हांगसर बायताखोल पर्यंत नो पार्किंग झोन आनी एका हेजे पयलीं पंचायतीन पाठपुराव करीत गेला आनी गेल्ले जे मंडळ आसा त्या मंडळान हे जवळ जवळ 20 तेन्ना पयलीं डिपार्टमेंटान लायले न्ही डिपार्टमेंटान लायिल्ले आनी ते रोखडेच 4-5 दिसांनी काडले कसले बोर्ड लायल्ले नो पार्किंग झोन आनी ते परत आतां हांव 2015तल्यान PWD कडेन मागता की तेणी बेगोबेग हे जे नो पार्किंग झोन लावचे जेणे करून हांगसर ज्यो गाडी पार्क करता त्यो कमी जातल्यो आनी हांगसर ट्रॅफिक सरा कडेन मागता आनी तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की हांगसर हे अशें परत तेंच्यानी घडचो न्हू आनी एकूय गाडी उरपाक जायना हे तेणी दखल घेतली। दुसरी दिसा जेन्ना तेजी बॉडी उत्तरय तपासणी खातीर धाडली आनी बॉडी तेंची कुटुंबाच्या सुवातीन केली पूण पुलिसांनी एक आश्चर्यजनक अशी नोंद केली आसा की हिट अँड रन केस म्हणून ही केस रजिस्टर जाल्ली आसा। समज तो हिट अँड रन केस आसलेलो जाल्यार ते फोंडकुलांक तो पडलो कसो गाडी मोकली जाल्यार ती गाडी तेका उडोवन खंय तरी तो मोखतनाच सायडीन पयस पडपाचो तेजे वयल्यान माती घातली कोणी तेजे वयल्यान पुट्टी दवरली कोणी हो संशय निर्माण जाता। हिट अँड रन केस पुलिसान घातले पुलिसाची हे स्थानीक लोक आश्चर्य व्यक्त करता। गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर।